चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणकां मते कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या कार्यावळींत आमच्या मदें विनोद कुमारजुयेकर आसा. म्हणटच ताचो एक वेगळे तरेचो वावर आमी ह्या वेळार तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. ते म्हटल्यार तो नाटकां न्हेसता न्हेसताच तियात्रांनी केन्ना पावलो हें ताकाय खबर आसतली काय ना हांवूय नको, पूण तियात्रांनी ताणें नाटकां इतलोच वावर केलेलो आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटच ताचेच लागीं भासाभास करून हो तियात्रांचो वावर ताणें कसो केला आनी कसो तो तियात्रांनी पावलो आमी ताच्याच तोंडांतल्यान आयकून घेवया. म्हणटच आयच्या कार्यावळींत विनोद बाब माये मोगाचो येवकार. नमस्कार. विनोद बाब, तुवें नाटकां केन्ना सुरवात केली? पयले नाटकान म्हणजे जेन्ना आमच्या गांवान वन एक्ट प्ले बीन जाताले 1978 वर्सा हांवें चेहरे नसलेली माणसे म्हणून एक एकांकिका हाडले, तितून म्हाजें पयलें पावल मराठी. तेज्या उपरांत आमचे वाड्यान नाटकां जातालीं. सिन्स 1979, 80, 81, 82 पुंडलीक नगर देवस्थान थंयसर आमची नाटकां जातालीं. त्या नाटकान हांव पार्ट करतालो. 1989 वर्सा हांवें पयले फावट रोमी लिपीन तियात्र बरयलो, गोराब्याचें सूख. तुवें बरयलो? हांवें बरयलो. ही उर्बा म्हाका रोमी लिपीची आवड. हांव पयलो 1982 वर्सान घराघरांनी वचून ट्युशन दितालो. आनी एका घरान अशी जाणटी मनीस आसली आनी तेचो भाव भायर मस्कट काम करतालो. म्हणून ती म्हाजे कडल्यान ते चिटी बरोवन घेवप आसली. म्हणून म्हाका ती चिटी रोमी लिपीन बरयता म्हाका तेजी आवड जाली. आनी त्या हितून तिजी ती प्रेरणा अशी घेवन हांवें 1989 वर्सा तियात्र बरयलो. तुजो मूळ गांव? मूळ गांव विल्लोसा, वाडो विल्लोसा वाड्यांचो. मिटोणचो आसा, जल्मला त्याच गांवांत. आनी उपरांत तो तियात्र 28 डिसेंबर 1989 बिट्टोण वाड्यान आमी हें केलो, सादर केलो. म्हाका त्या वेळार जासीन फेर्नांडीस हाणें तो तियात्र डायरेक्ट केलो आनी त्या तियात्रान म्हाका कांत बा बरोवंक येनासलें, पूण त्या तियात्रान तेणेंच कांत बरयलें आनी तो बरो शो जालो. तेज्या उपरांत 1990 ह्या वर्सा मालीम वाड्यांत हांव तियात्र बोगणार हो तियात्र जालो. त्या तियात्रान पार्ट केलो. अशें कोत्ता कोत्ता हांव वर्सान वर्स त्या मालीम वाड्यांत पार्ट करीच गेलो तियात्रान. 2007 हांवें चुड्यात हो तियात्र बरयलो आनी तो कला अकादमीच्या स्पर्धेक घातलो. आनी बिटोणा ड्रामॅटीक अकादमीच्या नांवान तो स्पर्धेक घालो. त्या टायमार आमकां 4th प्रायज मेळ्ळो ताका आनी जायतीं बारीक बारीक इनामां मेळ्ळीं आमकां. म्हणटच तुजी ह्या भशेन तुवें स्वताक तियात्र बरोवन तियात्रान सुरवात जाली? सुरवात तशी केली. पूण एक आमी आतां पळयता आसतना की नाटकां ही हिंदूची, तियात्र हे क्रिस्तांवांचे, अशें कितें तरी समाजांत दिश्टी पडटा. जावं कांय परवा ना, जायते नाटककार तियात्रांनी आसात, हिंदू भाव तियात्रांनी न्हेसतात, तरी पूण समाजांत अशें कितें तरी आसा. तर तुवें पयलोच तियात्र बरयला, तुवें म्हटलां की जाशीदान तो डायरेक्ट केलो आनी लोकां मुखार हाडलो. तुवें कलाकारांची निवड जावं जाशीदान कलाकारांची निवड कशी केली? गांवच्याच भुरग्यांक घेवन वर्सान वर्स आमचो तो फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा तियात्र जाता. दोना हजावे जो हाच्या दिसा तो तियात्र जाता 28. त्या 28 तारखेर तो तियात्र गांवच्या भुरग्यांक घेवन, गांवच्याच सगल्या भुरग्यांक घेवन तो तियात्र सादर केलो. आतां त्या तियात्रान कितले हिंदू भुरगे असले? तितून हांव एकलोच हिंदू त्या टायमार. तुवें भुमिका केली? हांवें भुमिका केल्या. त्या टायमार हांव एकलोच हिंदू आसलो.
2007 जेन्ना चुड्यात तियात्र जालो त्या टायमार हांवें आमच्या वाड्या वयल्या भुरग्यांक 4-5 जाणांक हिंदू भुरग्यांक पयले सुवातेर हितून हाडले, पयले फावट तियात्राची माचयेर हाडले. तांकांय ती आवड जाली आनी ते मागीर कंटिन्यू ते तियात्रांनी बी वचोंक लागले. आनीक अशी तुजी सुरवात तियात्रांनी, आयजूय तूं तियात्र करता? हांव अजुनूय तियात्र करता. गेल्या 2020 एका मये तियात्र हें केलां, अकॅडमींतल्यान डायरेक्ट केलो, त्या तियात्रांनी काम केलें आनी स्पर्धेक खूब काम हें केलें. ना म्हणजे आतां नाटक आनी तियात्र हातूंत वेगळें कितें दिश्टी पडटा? वेगळें अशें कांय ना, दोनी माध्यम एकूच आसा, नाटकां आनी तियात्र. आतां नाटकाचो जो ऑडियन्स आसा तो दुसरे भशेन आसा, म्हणजे आमचे मराठी लोक हे आसा पळय तशें आसा. तियात्राचें कितें ओवरऑल सगळेंच आसा, हिंदू क्रिस्तांव सगळेंच आसा, पूण माध्यम एकूच आसा, चेंज अशें माध्यम कांय ना. ना पूण आमच्यांनी जो नाटकाचो ऑडियन्स आसा ताका तियात्रा वाटेन वळोवपाक आमकां कितें करचें पडटलें? ऑडियन्स आसा ना असो न्हू. आतांच्या काळान तियात्र आनी नाटकां लोक दोनी पळयतात, पूण आतां जे आमच्या गांवांनी नाटकां जाता ती नाटकां आतां जे लोक करताले ते मातशें कमी जायत गेल्या आनी चडशे हेजे प्रावेगीक म्हणजे हेजे चडशे बायली नाटकां हाडटा आनी बायली नाटकां करतात. पूण गांवच्या भुरग्यांक जर अशी नाटकां बिटकां करीत जाल्यार ताका एक मातशें हें बरें दिसता. तुवें आतां पयलोच तियात्र बरयलो म्हटला, तर ह्या हो तियात्र बरोवचे पयलीं तुवें केन्ना तरी दुसऱ्यांचे तियात्र पळोवन तूं तातूंतल्यान कितें तरी शिकला? खूब शिकला. फेस्ताचे तियात्र जाताले आमच्या मालीम वाड्यांत, आमी तेन्ना भुरगे ल्हान, आमी मुद्दाम ते तियात्र पळोवपाक वयताले. पूण त्या तियात्राचे ती कांतारां मागीर तुजे ते कॉमेडी पळोवन म्हाका ती एक उमेद कशी येली. आनी जेन्ना हांव जेन्ना चिटी बरोवंक लागलो रोमी लिपी, तेन्ना म्हाका ती आवड कशी जाली आनी त्या हितूनसून हांवें तो एक तियात्र बरयलो. आतां तियात्राचे आनी नाटकाचे हे वेगळे असतात, कित्याक नाटकांक प्रवेश असतात. हय. आनीक ते भाग 1, 2, 3 जावं 1 आनी 2 भागांनी. तियात्र हो वेगळो आसता. तो तुवें जो तियात्र बरयलो तो कसल्या फॉर्मेटान बरयलो? जो नॉर्मल तियात्र बरयता 6 पड्ड्याचो 7 पड्ड्याचो तोच तियात्र हांवें बरयलो. म्हणजे एक सीन कट करून एक सीन म्हणजे 7 पड्ड्याचो तियात्र तसोच बरयलो. आनीक जे कॉमेडी जो विनोद लागता, कॉमेडी बरयली हांवें, कॉमेडी तितून बरयली. फक्त म्हाका कांत बरोवंक येना, म्हाका कांत कमना, ताका लागून त्या तियात्राचे कांत जासिंत फेर्नांडीस हेणें बरयले. आतां तुवें म्हटलां की आनिकूय तूं तियात्र न्हेसलो. तियात्रांनी चडशें कितें की हें संगीत जावं गायन जावं कांतारां म्हणप हें गरजेचें आसता, पूण तुका कसली भुमिका पडली? म्हाका पद्य येना, म्हणजे कांतारा बितारा तशें म्हणूंक येना, पूण अश्यो भुमिका सगळे भशेच्यो केल्या. बावाची म्हणूं नाका, दोतोराची म्हणूं नाका आनी बाकीचे आनी अशे पिश्याची म्हणूं नाका, तसल्यो भुमिका चड केल्या. कारण स्पर्धेन जेन्ना तूं भितर सरता तेन्ना तुका हे गूण सामके गरजेचे, कारण कंपल्सरी 4 ते 5 कांत आसूंकूच जाय आनी ते त्या कलाकारांनी म्हणपाक जाय. ते इंटरॅक्टीव आसता, म्हणजे तूं स्टेजीर आसा आनी दुसरो कोण तरी कांत म्हणटा आनी तूं ताका रिस्पॉन्ड करिना जाल्यार तें तितलें सबंद दिसना. ना. आतां ह्या फुडें तुजी येवजण कशी आसा? म्हाज्या मनान आतां एक आनीक तियात्र बरोवपाचो आसा आनी हांव तो बरयतलो आनी बरोवन तो लोकां मुखार हाडटलोय बी. म्हाका खूब उमेद आसा बरोवपाची आनी हांव तो बरयतलो. आतां तूं तियात्र बरयता आसतना तुज्या तकलेंत कॉन्सेप्ट कसो येता? कॉन्सेप्ट म्हणजे आतां अशें ह्या समाजान कितें घडटा, समाजान आतां समज एक वायट कितें घडटा वो बरें कितें घडटा, तेजे वरसून म्हाजो तो विचार चालू जाता आनी त्या विचारांसून हांव ते लोकां मुखार बाबा ह्या समाजान अशें घडटा तें अशें घडोवंक जायना असो एक मॅसेज कसो दिवपाक, अशें म्हणजे तसो तियात्र बरोवंक सोदता. आनीक तूं ते पड्ड्यांचें डिविजन म्हणजे ते मांडून कशें कितें घालता? कितें आसा, पयलो पड्डो भितर पयल्या पड्ड्यान स्टार्टींग कांत आसता नाल्यार मदीं तरी कांत आसता. दुसरो पड्डो, तिसरो पड्डो,
चवथो पड्डो इंटरवाल, 5वो 6वो 7वो हे मागीर लास्ट पड्डो. ना म्हणजे स्टोरी तुजो कॉन्सेप्ट जावं ते ट्विस्ट कशें कितें तयार करता? कितें आसा, जेन्ना म्हाजे तकलेन ती स्टोरी घोळटा, ती स्टोरी हांव पयलीं शॉर्ट काडटा, शॉर्ट बरयता. शॉर्ट बरयल्या उपरांत मागीर ती इल्ली इल्ली करून ती इलॅबरेट करून मागीर डिवायड करता सामकी, आनी लास्टाक मागीर तुका फायनलाक वयता. कॅरेक्टरायजेशन तूं कॅरेक्टरांक पळोवन करता काय तूं बरोवन मागीर कॅरेक्टरायजेशन करता? ना, हांव बरोवन मागीर कॅरेक्टरायजेशन करता, बरयल्या उपरांत. आतां आमी समाजाक कितें जाय तें दिवपाक जाय काय आमकां जाय तें आमी समाजाक दिवपाक जाय? ना, बरयता आसतना समाजाक कितें जाय पळय तें आमी दिवपाक जाय. म्हणजे समाज वांकडो चलता जाल्यार आमी कितें तरी सांगपाक जाय ना, काय तुज्या मनांतल्यान तुवें दिवपाचें? मनांतलें कितें तरी दिवपाक जाय. म्हणजे समाज बदलतलो जाल्यार तुज्या मनांतल्यान तुवें दिवपाची गरज आसा. आतां तियात्रान ज्यो काणयो आमी बरयतात, ज्यो आमी बरोवन लोकां मुखार हाडटात, हातूंतल्यान समाजाचेर कितें तरी परिणाम जाता अशें तुका दिसता? भोव थोडो जावं शकता, जाताय बीन जाता. तुजो तियात्र जाल्या उपरांत लोकांनी तुका कितें म्हणलां? खूब एप्रिशिएट केलो. जेन्ना स्पर्धेन जेन्ना चुड्यात तियात्र गेला, त्या तियात्रा वरसून म्हाका खूब जाणांनी शाबासकी दिली. खूब जाणांनी भितर येवन ग्रीन रुमान येवन सुद्दां म्हाका म्हटलें बरो जाला तियात्र, बरो बरयला, बरो आसा म्हणून तोखणाय खूब जाली. आतां मेरेन तुजें कितलें जालें बरोवप? कितले तियात्र बरयले? हांवें सद्या 2 बरयल्यात. पयलो म्हाजो घोराब्याचें सूख, दुसरो म्हाजो चुड्यात. आतां हांव तिसरो बरोवपाक घेतला. म्हणजे तूं आतां तुज्या वाड्यांत जे तुजे बरोबर जावं तुजे बाकीचे भुरगे आसात तांकां मुखार हाडपाची तुजी येवजण कितें आसा? कितें आसा, ते भुरगे आसा पळय तांकां जर तियात्राची वो नाटकाची कितें जर आवड आसा जाल्यार अवश्य तेंच्यांनी फुडें सरचें. फुडें सरून आपली कला सादर करची अशें म्हाका तरी दिसता. ना म्हणजे ताणें फुडें सरचें म्हणजे ना, तांकां आमी थंय मोटिवेट करूंकूच जाय तांकां. समज कोणाक जर बरी खोशी आसता हें करा. आतांचें कितें जालां समाजान, आतां फक्त ते भुरगे तुजे मोबायल हें तेजेरूच आसता. तेज्या पेक्षा तर एक वेगळें अशें दाखोवन बाबा ह्या म्हणजे वाड्यार एक नाटक जाता, तें नाटक एक करपाचें, त्या नाटकान बाबा तुमी भाग घेवपाचो आनी समाजान दाखोवपाचें बाबा आमच्या आंगान कितें तरी कला आसा म्हणून आमी प्रयत्न करपाक जाय तांकां फुडें काडपाक. तुवें तियात्रान त्या भुरग्यांक जावं तुजे बरोबरचे जावं हिंदू समाजाचे भुरगे डायरेक्ट तुवें तियात्रांत व्हडल्यार येवपाक ते कुस्तार, पूण तांकां नाटकाची समज आवड तुवें दाखयली जाल्यार ते व्हडोंक शकतले? व्हडो शकता. तुवें कितें तरी प्रयत्न केला? ना, अजून मेरेन हांवें प्रयत्न करूंक ना, पूण हांवें भुरग्यांक तियात्रान हाडपाचो प्रयत्न केला. तितून आमचो एक तुशार मांजरेकर आसलो. तो पयलेच फावट म्हाज्या 2007 त्या तियात्रान चुड्यातान ताका तो येयलो पळय. आतां तियात्र अकॅडमी कडल्यान जायत्यो स्किम्स आसात की लोकल जे आर्टिस्ट आसात तांकां बरोबर घेवन तियात्र सादर करूंक फायनान्शियली ते सपोर्ट करतात. जावं तियात्र अकॅडमी कितल्योश्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा, वर्कशॉप्स घडोवन हाडटा कलाकारांक घडोवपाक. तुवें केन्ना तरी ताचो फायदो घेतला? ना, हांवें ताचो कांयच फायदो घेवंक ना. पूण म्हाका उगड आसा त्या प्रमाणे 125वें सेलेब्रेशन जालां पळय त्या वेळार तेंच्यांनी म्हाजो भोवमान केला, सत्कार केला म्हाजो. म्हणजे तुजो जो वावर आसा पळय तो वावर हें करून तेंच्यांनी म्हाका ट्रॉफी आनी शाल आनी तुजे मानपत्र दिवन म्हाजो भोवमान केला. आयच्या तरणाट्यांक तुज्या कडल्यान संदेश कितें? आयच्या तरणाट्यांक म्हाजो संदेश असो आसा की जे भुरग्यांक उमेद आसा नाटकांनी वो तियात्रांनी येवपाची तेंच्यांनी अवश्य येवचें, आपली कला सादर करची आनी समाजान दाखोवचें की बरें कितें आनी वायट कितें पळय तें. आतां तियात्र न्हेसता आसतना तुका खंयच्या म्हालगड्या कलाकारांचें मार्गदर्शन फावो जालें? तियात्र न्हेसता आसतना तशें म्हाका अशें कोणाचें मार्गदर्शन पयलें नासलें, पूण
बाकीचे जे लोक आसले थंयसर म्हणजे तियात्रान जे काम करपी आसले जे डायरेक्टर म्हणूं नाका आनी कितें म्हणटा तेंचें म्हाका मार्गदर्शन खूब लागलें. कारण त्या गांवांत कलाकार बरें, भरपूर आसात, भरपूर आसा. बरे कंपोजर आसात. हय, मागीर कामिलो सारके जावं बाकीचे. म्हाज्या चुड्या तियात्रान सगळे कात आनी ओपनिंग कोरस पिटर कामिलोन बरयलें. तुजे नवी जी येवजण आसा नवी तियात्र सादर करपाची जावं बरोवपाची त्या बाबतींतल्यान तुवें स्टोरी लायन तयार केल्या? हय, हांवें म्हाजी ओन स्टोरी म्हाजीच आसा. म्हणजे म्हाजी स्टोरी आसा बरयता आसता. तुजी स्टोरी म्हणजे तुजे तुजे ज्या जिवितान म्हाजें कितें घडलां, जिवितान म्हाजें कितें जालां, जें हांवें कितें सफर केलां तेजे वरच हांव बरोवंक सोदतां. ना पूण कितेंय तरी आमी घालता आसतना लोकां मुखार हाडटा आसतना तें खंय तरी ताका ट्विस्ट जाय. एक्झॅक्टली, ते ट्विस्ट जाय. हय, तो ट्विस्ट आसतालो तितून, तो ट्विस्ट आसतालो. तशेंच तयार केलें. हय, तसोच तयार. आनीक कशीं पात्रां कितें कशें आसतलें वो तुजो तियात्र केन्ना मेरेन भायर सरतलो? चड करून हांव डिसेंबर पासून काडूंक सोदता भायर. पळोवया कशें कितें जाता तें. ह्या डिसेंबरान म्हणजे तूं डायरेक्ट सर्तींत वांटो घेवपाची शक्यता आसा? ना, अजून तशें प्रयत्न करूंक ना. पयलो गांवांत दाखोवंक शकता, नाजाल्यार सर्तीकूय दाखोवंक शकता. आनीक हे तियात्र तुवें फकत गांवांत केलें काय आनी खंय खंय दुसऱ्या? हांवें जो बरयलो तियात्र पयलो तो पयलो गांवांत केल्लो. दुसरो जो तियात्र आहा तो स्पर्धेक केल्लो. एकूच शो? एकूच शो. तेज्या उपरांत हांवें स्पर्धेच्या तियात्रांनी खूब काम केलां. तालिगांव ड्रामेटीक ट्रूप पिटर वाझाच्या तियात्रान स्पर्धेक कला अकादेमी, मागीर सिरिल आल्मेदा, मागीर लेस्ली डिसोजा, जे.एल. डिमेलो, हेंचे हे 6-7 तियात्रांनी म्हणजे तेंच्या हितून हांवें कला अकादेमीन हें केलां. तूं वांटेकार जाला? वांटेकार जाला. ओके. आतां तियात्रांनी जायतीं आंगां आसतात, तातूंत संगीत आसता जावं लायट इफेक्ट, सेट डिजायन, बाकीच्यो ही सगळी नॉलेज तुका आसा? हय, आसा. म्हणजे तुका हें प्रशिक्षण कितें आसा? प्रशिक्षण म्हणजे आमी पळय जेन्ना नाटकां करताले, जेन्ना नाटकान आमकां तें पार्श्वसंगीत आसता, मागीर तुजें लायटींग आसता, हें कशें कितें आसता पळय, तेजो म्हाका अनुभव आसलो. आनी तो अनुभव तियात्रांनी म्हाका बऱ्याक पडलो. तियात्रांनी बऱ्याक पडलो. पूण म्हाका कितें आसा, हांव जेन्ना बरयलां पूण डायरेक्ट म्हाजें तियात्र दुसरें करतालें, पूण तो भाग जो आसा तो डायरेक्टर पळयतालो. म्हणजे तो नाटकांचो आनी तियात्रांचो लेवल तितलोच आसता काय तियात्रांचो लेवल मातसो कमी? ना, सेम आसता. फक्त कितें आसा, तुका नाटकां हे आमचे एके हितून वयता आनी तियात्राचें कितें आसता, तुका तियात्रान तुका सगळें वयता. कातर आसता भितर, कॉमेडी आसता भितर, प्लस तुजी स्टोरी आसता. नाटकाच्या बाबतींत कितें जाता, तुका ती कंप्लीट स्टोरी आसता. चुडेच तियात्राचें सेट डिजायनींग कशें कितें आसलें? चुड्यात तियात्राचो म्हजो पयलो जो पड्डो आसलो तो असो हितून कसो आसलो, म्हणजे मेंटली रिटार्डेड आसता पळय ती संस्था, ते संस्थेचेर आसलो. आनी मागीर ताका ट्विस्ट? मागीर ताका ट्विस्ट गरोब्यान येता. गरोब्यान एकलो मेंटली रिटार्डेड आसता बरोबर. ना, हें जालें पात्रां बाबतींतल्यान. सेट, तुजो सेट तुवें कसो डिजायन केलो? तो पयलो जो सेट आसलो पळय तो पयलो हेजेर केलो, मेंटली रिटार्डेडाच्या हितून. मागीर गरोब्यान केलो. मागीर गरोब्यान? मागीर गरोब्यान. म्हणजे तो काबार जायसर तो ना, गरोब्यान? मागीर लास्टाक परतो मेंटली रिटार्डेड आहा पळय तितून तो काबार जाता. तितून काबार केलो. तितून काबार जाता. म्हणजे तुजी स्टोरी जी आसली ती खंयच्या काळाची? हांवें ती जी स्टोरी आसली ती एके बायल मनशेचेर केल्ली चुड्यात. हय, पूण काळ खंयचो? काळ म्हटल्यार 2005-06. 2005-06 त्या काळांतली स्टोरी? हय हय. आनीक तो म्हणजे तो सिजन खंयचो आसलो? सिजन काय ती एका वर्साची स्टोरी? ना, वर्साची अशी स्टोरी नव्हती, पूण एका मेंटली रिटार्डेडच्या भुरग्याचेर आटापलेली स्टोरी आसली ती. मेंटली रिटार्डेड जो भुरगो आसता तेजेर आटापलेली आसता, तेजेर स्टोरी ती तशी आसली. आनी तो मागीर बरो जाता.
आतां आमची ही माणका मोतयां कार्यावळ तूं पळयता आसता पळयता. ह्या कार्यावळींतल्यान कितें तरी समाजाक मेळटा जावं तुका कितें तरी फायदो जाला? म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार तुमी जो वावर करता त्या वावराक खरेंच बरें यशान येता. कित्याक ह्या हितून माणका मतींतल्यान तुमी बारीक बारीक वाड्यांचे न्हू बारीक बारीक हितूंची जी माणका मोती आसा पळय तुमी वयर हाडटात आनी ती लोकां मुखार दाखयतात. खरेंच तुमकां चडान चड देव बरें करूं. ना म्हणजे ही कार्यावळ आमी मुखार हाडटात इतल्या खातीर की लिपोवन उरलां बरोबर, लोकांक तेका- मेळचें. तरी पूण तुजे कडल्यान आमी जाणून घेवंक सोदतात की आनिकूय कितें तरी आमी लोकांक दिवंक शकतले. हो वावर जो आसा तुमचो माणका मोतयाचो जे तुमी म्हणजे लिपलेले जे खंय हितून आसा तांकां तुमी सोदून हाडून तांकां एक लोकां मुखार हें करता प्रोड्यूस करता ते खरेंच तुमचो वावर आसा तो खरोच वाखाणण्या सारको आसा. विनोद बाब तूं तियात्रांनी मिसळ जाता तियात्राची तुका उमेद आसा म्हणटा तुज्या फॅमिली कडल्यान तुका कितलो आदार मेळटा? म्हाका फॅमिली कडल्यान आदार खूब आसा सपोर्ट आसा. म्हणजे तुजी फॅमिली कशी आसा? म्हाजी फॅमिली आमी घोव बायलां दोगां भुरगीं. म्हाजें चेडूं BHMS डॉक्टर जाला आनी चेडो कंप्युटर इंजिनियरींग करता. तांकांय तियात्र आवडटा? तांकांय तियात्र आवडटा. हें जाता पूण अशें हें ना आवडटा तांकां. तुजे घरकान्नी आवडटा. म्हणजे तुजो तियात्र आसा म्हटलो जाल्यार ती येता? बरोबर आसता बरोबर आसता बरोबर आसता पळोवपाक बरोबर आसता. विनोद बाब खरेंच तुवें खूब बरे तुजे विचार मांडले. तुका हांवें बरोच हालयलो झेडपिलो कारण आमकां कितें तरी समाजाक वेगळें दिवपाचें आसा. समाज वेगळे तरेन घडोवपाचो आसा. हें एके रातीक जायना. ह्या खातीर आमी खूब वावुरपाची गरज आसा. आमी दुसऱ्याचें गिन्यान आमकां घेवपाची गरज आसा आनीक आमी जाणार जावन आमी बुद्धिमान जावन आमची बुद्धी दुसऱ्याक वाटपाची आसा. म्हणटच तुजो फुडलो जो तियात्र तूं हाडपाचो आसा तो तुवें बरे भशेन मुखार व्हरचो आनीक समाजाक कितें तरी वेगळें दिवचें. तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो आमच्या स्टुडियो मेरेन आयलो त्या खातीर खिरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच आयची ही माणका मोतयां कार्यावळ विनोदा सांगाताक हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. आदिवस.